गोवा टॅक्सी ॲपाकडल्यान 25 लिटरां मेरेन फुकट इंधनाची येवजण जाहीर केल्या। ह्या ॲपाच्या माध्यमांतल्यान 50 भाडी मारिल्ल्या पयल्या 500 ड्रायव्हरांक 25 लिटर इंधन फुकट मेळटले। हातूंत पेट्रोल, डिझल आणि सीएनजीचो आस्पाव आसा। ह्या येवजणेचो लाव घेवपा खातीर ड्रायव्हर 30 दीस सकाळी 8 ते रातीच्या 8 मेरेन ह्या ॲपाचेर ॲक्टिव्ह आसपाक जाय। ॲपाचेर 12 वरां ॲक्टिव्ह आशिल्ल्या ड्रायव्हरांकूच ह्या येवजणेचो लाव घेवपाक मेळटलो। पर्यटन खात्यान ह्या विशीं जायरात लेगीत प्रसिद्ध केल्या, पूण ह्या विशीं मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार ताका ह्या विशीं कितें खबर ना खंय। पत्रकारांच्या प्रश्नाचेर ताणें जाप दिली। नागपूर गोंय एक्सप्रेस वेच्या कामाक सध्या वेग आयला। 760 किलोमीटर लांबायेचो नागपूर गोंय एक्सप्रेस वेक लागून गोवा नागपूर प्रवास आता 13 वरांनी उणो जातलो। ह्या महामार्गाक लागून 1110 किलोमीटराचें अंतर उणें जावन 802 किलोमीटराचेर येतले। हो महामार्ग महाराष्ट्रांतले 11 जिल्हे आनी उत्तर गोंयांतल्यान वयतलो। 760 किलोमीटर लांबयाच्या नागपूर गोंय एक्सप्रेस वेक लागून गोवा नागपूर प्रवासाचो वेळ 21 वरां वयल्यान 8 वरांचेर येतलो। ह्या एक्सप्रेस वेक शक्तीपीठ महामार्ग अशें नांव दिलेलें आसा। हो महामार्ग विदर्भ, मराठवाडा आनी पश्चिम महाराष्ट्रांतल्या कांय भागांक जोडटलो। ह्या एक्सप्रेस वेक लागून व्यापार तशेंच गोंयचे पर्यटनाक चालना दिवपाक आनी वाडोवपाक मजत जातली। अंदू 9 ते 12 ऑक्टोबरा मजगती पर्पल फेस्टिवल जातले। अंदू संयुक्त राष्ट्र आनी केंद्रीय सामाजीक न्याय मंत्रालयाच्या जोडपालवान हो महोत्सव आयोजीत केला। युनिवर्सल डिझायन आनी इन्क्लुझिव्ह थिंकिंग अशी ह्या वर्साची संकल्पना आसा, अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली। तशेंच बौद्धीक दृश्टीन अपंगूळ आशिल्ल्यांक 10वी 12वी सारखेच प्रमाणपत्र दिवपाची घोशणाय मुख्यमंत्र्यांनी ह्या वेळार केला। पर्पल फेस्टिवल ऑक्टोबरांत जातलो। ह्या वर्सा संयुक्त राष्ट्र आनी केंद्रीय सामाजीक न्याय मंत्रालयाच्या जोडपालवान हो महोत्सव मनायतले खंय, अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलेली आसा। तशेंच बौद्धीक दृश्टीन अपंगूळ आशिल्ल्या व्यक्तींची कुशळटाय चांचणी घेवन तांकां 10वी आनी 12वेच्या लेव्हलाचें शैक्षणीक प्रमाणपत्र दितले, अशी घोशणा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केली। पणजे स्मार्ट सिटीत गांजाची रोपां मेळपाचे प्रकार वाडल्यात। 2 दिसां पयलींच गांजाचे रोप मेळपाची घडणूक ताजी आसतनाच बेरेस्तारा टोंक कारांजळे वाठारांत एका बिल्डिंगेच्या कुशीक हे गांजाचे रोप सापडले। पणजेत गांजाचे रोप सापडपाची ही 5वी घडणूक। पणजेत एका फाटोफाट एक गांजाची रोपां सापडत आसा। ताका लागून पणजे गांजा सिटी जाले काय कितें असो प्रश्न उप्रासता। पुलिसांनी येवन पंचनामो केलो आनी हे गांजाचे रोप सध्या ताब्यांत घेतले। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा। फाटल्या 2 म्हयन्यां आदीं अशीच 3 रोपां एका फाटोफाट पणजेत सापडिल्ली गांजाची। आतां पावसाळो सुरू जाल्ल्या उपरांत 2 दिसां पयलीं एक गांजाचे रोप सापडले पणजे स्मार्ट सिटीत। आतां हे दुसरे पणजे टोंक कारांजळे हांगासर हे गांजाचे रोप सापडले। ताका लागून दुबाव जो आसा पुलिसांचो तो बिगर गोमंतकीयांचेर केलेलो आसा। भायले कामगार येवन गोंयांत काम करतात तांच्या कडल्यान हो गांजाचो प्रकार वाडला असो दुबाव जाल्लो आसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या नशामुक्त भारत प्रमाण नशामुक्त गोंय उपक्रम हातांत घेतले अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली। पालकांनी आपल्या भुरग्यांचेर लक्ष दवरचें तशेंच कोणीच ड्रग्साच्या गैरव्यवहारांत बळी पडचे न्हय अशें आवाहन लेगीत मुख्यमंत्र्यान केलेलें आसा। बेरेस्तारा दिवचल पुलिसांनी गवळी वखदाच्या विरोधात जागृताय मोहीम राबयली। ह्या मोहिमेचें उक्तावण केले उपरांत मुख्यमंत्री उलयताले। आयज संवसारीक गवळी वखदा विरोधी दीस आशिल्ल्या कारणान देशाच्या वेगवेगळ्या भागांनी ही मोहीम राबयल्ली आसा गवळी वखदा विरोधात। ह्याच धर्तरेचेर आतां भारत प्रमाण नशामुक्त गोंय ह्या उपक्रम लेगीत हातांत घेतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या नशामुक्त भारता प्रमाण आतां गोंय नशामुक्त गोंय सुद्धा जातले।
बेतकी खांडोळा पंचायतीतले गावडेचे वर्चस्व संकश्टात आयला। बेतकी खांडोळा पंचायतीचे सरपंच विशांत नायक हांचेर हाडिल्लो अविश्वास थाराव 5-8-0 मतांनी पास जाल्लो आसा। अविश्वास थाराव पास जाल्ल्यान आदलो मंत्री गोविंद गावडेक प्रियोळांतल्या स्थानीक पातळीवयल्या राजकारणांतलो हो पयलो धपको जावन आसा। गावडे समर्थक आशिल्ल्या हेर कांय सरपंचाचेर लेगीत अविश्वास थाराव हाडपाच्यो हालचाली सुरू जाल्यात। गोविंद गावडेक मंत्रिमंडळांतल्यान काडले उपरांत गावडे समर्थक आशिल्ले बेतकी खांडोळा पंचायतीचे सरपंच विशांत नायकाचेर 5 पंचांनी अविश्वास थाराव दाखल केल्लो। तो अविश्वास थाराव बेरेस्तारा 5-8-0 मतांनी पास जालो। हाका लागून आतां बेतकी खांडोळा पंचायतीतले गावडेचे वर्चस्व संकश्टात आयिल्लें आसा। हो अविश्वास थाराव पास जाल्ल्यान आदलो मंत्री गोविंद गावडेक प्रियोळांतल्या स्थानीक पातळीवयल्या राजकारणांतलो हो पयलो धपको। गावडे समर्थक आशिल्ले हेर कांय पंचायतीच्या सरपंचाचेर लेगीत अविश्वास थाराव हाडपाच्यो हालचाली सुरू जाल्यात। आतां पर्यटकांक खातीर एक खूश खबर आसा। फाटलो म्हयनोभर जो पावस पडलो, उटंगराच्या पावसाक लागून सांगेचे साळावले धरण आतां भरून व्हांवपाक लागिल्लें आसा आनी हे मनमोहक दृश्य पळोवपा खातीर गोंयांतलेच न्हय तर गोंया भायले पर्यटक लेगीत हांगासर उपस्थिती लायतात आनी हे नयनरम्य दृश्य पळयतात। हे मनमोहक आनी नयनरम्य दृश्य पळोवपाक गोंयभरच्यान लोक लेगीत हांगासर हाजेरी लायतात। हांगाचो जो टिप्पा सारको एक दृश्य आसता तातूंतल्यान एक इंद्रधनुष्य हांगासर सुद्दां जाल्लें आमकां ह्या उदकांत पळोवपाक मेळटा, ह्या डॅमांत। अशें हें मनमोहक दृश्य पळोवपाक आतां लोकांची हांगासर गर्दी पडटली, कारण की हो साळावलेचें जें धरण आसा तें आतां भरिल्लें आसा आनी भरून तें आतां व्हांवपाक लागला। फोंडे आनी धारबांदोडा तालुक्यांतल्या महामार्गाचेर रातच्या वेळार हेडपी गोरवां बसतात। ही गोरवां रातची दिश्टी पडनाशिल्ल्या कारणान लोकांक अपघातांक सामोरे वचचें पडटा। तेन्ना सरकारान हाचेर गांभीर्यान लक्ष दिवचें अशी मागणी थळाव्यांनी केला। आतां हे दृश्य जें आसा तें फोंडे ते धारबांदोडा मार्गा वयलें। गोरवां अशी रस्त्यार बशिल्ल्या कारणान लोकांक त्रास जाता आनी ही गोरवां रातची दिसना म्हणून एक्सिडंट जावपाच्यो घडणुको वाडलात। रातच्या वेळार दुचाकीन प्रवास करतना ही गोरवां दिश्टी पडनात, ताका लागून अपघात जावपाक लागला। सरकारान हाचेर गांभीर्यान लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्यांनी केलेली आसा। मडगांव दक्षिण जिल्लो हॉस्पिटला लागसार आशिल्ल्या सिवरेजीच्या चेंबराक गळटी लागिल्ल्यान फाटल्या 1 म्हयन्यासावन घाणयाऱ्या उदक जें आसा घाणयाऱ्या ते रस्त्या वयल्यान व्हांवता। सिवरेजीचे घाणयारे उदक लागसार आशिल्ल्या शेतांनी वचून शेताच्या पिकाचे व्हडा प्रमाणांत लुकसाणूय जाता। देखून संबंदीत खात्यान बेगोबेग ह्या प्रश्नाचेर प्रश्नचिन्ह लावचो, प्रश्न जो आसा तो गांभीर्यान घेवचो आनी हो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्ली आसा। मडगांव दक्षिण जिल्लो हॉस्पिटला लागसार आशिल्ल्या सिवरेजीच्या चेंबराक फाटल्या 1 म्हयन्यासावन ही गळटी लागिल्ली आसा। हे घाणयारे उदक थेट लागसरच्या शेतांनी वयता आनी शेत पिकावळीचेर व्हड परिणाम जाता। ताका लागून संबंदीत प्रशासनान हातूंत लक्ष घालून हाचेर बेगोबेग उपाय काडचो अशी मागणी जावपाक लागल्या। त्याच बरोबर ह्या सिवरेजीच्या उदकाक लागून थंयच्यान यो वच करप्यांक लेगीत खूब त्रास जाता। न्हंयच्या उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान राशोल राय आशिल्लो बांद फुटलो। सगळें उदक शेतांनी घुशिल्ल्यान पिकांची नाशाडी जाल्ली आसा आनी ह्या फुडें शेतांचें कसलेंच लुकसाण जावचें न्हय म्हणून थंयच्या जागृत शेतकारांनी रोखडेच शेतांत वचून माती घालून हो बांद पुरयलो। ताका लागून मातशें उदक जें आसा तें आडावल्लें आसा। न्हंयची पातळी वाडिल्ल्या कारणान राशोल राय आशिल्लो हो बांद फुटलो आनी सगळें उदक शेतांनी गेलें। मात्र कांय लोकांनी एकठांय येवन हांगासर माती घालून हें जें उदक आसा तें आडयलें। इराण आणि इस्रायल संघर्षामध्ये
भारत सरकारान भारतीय नागरिकांक सुरक्षीतपणान परते हाडपा खातीर ऑपरेशन सिंधू अभियान राबयलें। ऑपरेशन सिंधू अभियानांतल्यान इराणच्यान एक खासा फ्लायट 272 भारतीयांक घेवन ते राती उसरा दिल्ली पावले। ऑपरेशन सिंधूच्या अभियानांतल्यान इराणच्यान आतां मेरेन 3426 भारतीय नागरिकांक रेस्क्यू करपा खातीर मजत जालेली आसा। इराणांतल्यान हे भारतीय नागरीक सुरक्षीत भारतात पावले उपरांत तांच्यांनी सरकाराचे उपकार आटयले। हाच्या पयलीं इराण हांगासर जे विद्यार्थी शिरकल्ले ते विद्यार्थ्यांक ऑपरेशन सिंधू वरवीं भारतात हाडिल्ले। आतां जे नागरीक थंय शिरकल्ले भारतीय तांकां हाडपाक भारत सरकाराक येस आयिल्लें आसा। सुरक्षीत भारतात पावले उपरांत तांच्यांनी आपापल्यो प्रतिक्रिया दिली। दिल्लीची मुखेलमंत्री रेखा गुप्तान गवळी वखदां दुरुपयोग आनी अवैध तस्करीच्या विरोधात आंतरराष्ट्रीय ह्या दिसाच्या फाटभुंयेर आयोजीत कार्यक्रमात ड्रग्सा विरोधात आवाहन केलेलें आसा। ह्या वेळार खासदार मनोज तिवारी लेगीत ह्या कार्यक्रमात हजर आशिल्ले। ह्या सुवाळ्यात दिल्लीची रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री हाणें सगळ्यांक नशा मुक्त अभियानात वांटेकार जावपाची शपथ दिली। आज आंतरराष्ट्रीय गवळी वखदां विरोधी दिसाच्या फाटभुंयेर वेगवेगळ्या राज्यांनी ही कार्यावळ आयोजीत केलेली। ड्रग्सा विरोधात लोकांनी वावुरचे आनी जे कोण ड्रग्साच्या आहारी गेलेले आसा तांकां भायर सुरक्षीत काडपा खातीर जाता तितली मजत सरकारान करची म्हणून तांच्यांनी आतां ही शपथ घेतलेली आसा, जेणे करून जे नशेच्या आहारी वतात हातूंत भुरग्यांचो लेगीत समावेश आसा। अशा नशा मुक्त राज्या खातीर हे आव्हान तांच्यांनी केलेलें आसा। एक मिशन राबोवपाचें तांच्यांनी थारायल्लें आसा। दिल्लीची मुख्यमंत्री रेखा गुप्तान गवळी वखदां दुरुपयोग आनी अवैध तस्करीच्या विरोधात आंतरराष्ट्रीयच्या ह्या गवळी वखदां विरोधी दिसाच्या फाटभुंयेर आयोजीत कार्यक्रमात ड्रग्सा विरोधात लोकांक आवाहन केलें। लोकांच्यो तक्रारी सांगल्यो। कांय भुरगे नशेच्या इतल्या आहारी गेलेले आसा की घरांतली आयदनां लेगीत ते विकपाक लागल्या अशें सुद्दां उलोवप दिल्लीची मुखेलमंत्री रेखा गुप्तान केले। आनी त्याच फाटभुंयेर तिणें आवाहन केलें की ज्यो आवयो भुरग्यांच्या आपले कडेन येता आपल्यो समस्या घेवन की आपले भुरगे ड्रग्साच्या आहारी गेलेले आसा तांकां सुरक्षीत भायर काडा म्हणून। आनी ह्या वेळार दिल्लीची मुखेलमंत्री रेखा गुप्तान एक नंबर सुद्दां दिलो 1933। तुमकां जर खंयूय हे नशा करपी लोक दिसले जाल्यार ह्या 1933 ह्या नंबराचेर कॉल करात म्हणून ताणें आवाहन केलें। सध्या प्रत्येक देशाचे राज्यमंत्री जे आसात ते चायना हांगासर गेल्लेले आसात। ह्याच फाटभुंयेर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हाणें लेगीत किंग दाओ हांगासर SCO म्हटल्यार शंघाई सहयोग संघटन ह्या सगळ्या रक्षा मंत्र्यांच्या बसकेक आपली हाजिरी लायली। भारताचे रक्षा मंत्री सुरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेगीत चायनाक पावले। तांचे जोरदार हांगासर स्वागत जालें। ह्या बसके उपरांत सगळ्या देशांतल्या रक्षा मंत्र्यांनी एकठांय फोटो सुद्दां काडले। आमचे भारताचे सुरक्षा मंत्री संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह चायनाक पावले। SCOची ही बसका आसा, चायना हांगासर जाता। शंघाई सहयोग संघटन म्हणून ही बसका SCOची चायना हांगासर जाता। हांगासर सगळ्या देशांतल्या रक्षा मंत्र्यांक आपोवणें आसा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हाणें चायनात हाजिरी लायली। त्याच बरोबर जे आतां तुमी पळयले सगळ्या देशांतल्या संरक्षण मंत्र्यांबरोबर तांच्यांनी फोटो काडलो। आनी ह्याच वेळार रशियाचे रक्षा मंत्री जे आसा तांच्या बरोबर तांच्यांनी एक बसका घेतली खासा चायनाक वचून। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हाणें चीनाच्या किंग दाओ हांगासर ही रक्षा मंत्र्यांच्या बसके वेळार आपली हाजिरी लायली। रशियाचे जे रक्षा मंत्री आसा आंद्रेई बैलोसोव हांची तांच्यांनी भेट घेतली। चायनाच्या दौऱ्याचेर आसतना संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हांणी ह्या बसकेत वांटेकार जावपा खातीर जी ते भेट दिल्लेली आसा ह्या दरम्यान तांच्यांनी खासा एक मुलाखत एक बसका रशियाच्या रक्षा मंत्र्यां बरोबर घेतली। शंघाई सहयोग संघटना क्षेत्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय शांती सुरक्षा आतंकवादाच्या विरोधात सहयोग आणि SCO सदस्य देशांच्या रक्षा मंत्रालया वांगडा ही सहयोग आदी तशेंच वेगवेगळ्या मुद्द्यांचेर चर्चा करपा खातीर ही बसका जाली।
दिल्लीच्या व्यापाऱ्यांच्या हितार्थ त्यांच्या सुरक्षे खातीर दिल्ली सरकारान व्यापारी कल्याण बोर्ड स्थापन करपाचें आतां येवजिल्लें आसा अशी माहिती मुखेलमंत्री दिल्लीची रेखा गुप्ता हाणें पत्रकार परिशदेंत दिली। ह्या वेळार ती उलयताली। सरकारान 10 करोड रुपयाचो फंड लेगीत दिल्लीच्या व्यापाऱ्यांक सहकार्य तांकां मजत करपाक जी कितें आडखळी येतात त्या खातीर फंड 10 करोड रुपयाचो फंड लेगीत तांच्यांनी एकठांय केलेलो आसा। त्याच बरोबर 15 सदस्य समिती ह्या बोर्डात सहभागी जातली। दिल्लीचे मुख्यमंत्री रेखा गुप्तान दिल्लीच्या व्यापाऱ्यांक एकठांय हाडून तांच्या सुरक्षे बद्दल प्रश्न मांडपा खातीर आतां व्यापारी संघटना बोर्ड स्थापन करपाचें येवजिल्लें आसा। आंध्र प्रदेशाच्या विजयवाडा हांगासर गवळी वखदां विरोधी पंगडान 2000 किलो गांजा धरलो। विजयवाडा पुलीस कमिशनराच्या फुडारपणा खाला ही कारवाय जाली। सध्या गोंयांत लेगीत गवळी वखदां विरोधी पंगडाचो छापो सगळीकडे चालू आसा। स्मार्ट सिटी पणजेत लेगीत गांजाची फाटोफाट आतां 2 रोपां सापडिल्लीं आसा। फाटल्या 2 म्हयन्यां आदीं लेगीत स्मार्ट सिटी पणजेत गांजाची रोपां सापडिल्लीं। त्याच फाटभुंयेर आतां परतून 2 फावटी सलग पणजे शारांत गांजाची रोपां सापडिल्लीं आसा। मात्र ही एक बातमी मुखार जी आयली ती विजयवाडा आंध्र प्रदेशांतल्यान हांगासर 200 किलोचो गांजा गवळी वखदां विरोधी फाट्यान धरिल्लो आसा। म्हणजे गोंयांतूच न्हय तर वेगवेगळ्या राज्यांनी लेगीत ही गांजाची तस्करी व्हडा प्रमाणात जावपाक लागल्या हें सध्या मुखार आयलां। आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर भाई पर्रीकरान तरणाट्यां खातीर तयार केल्ली तारवटी पेन्शन येवजण कायमस्वरुपी करपाचेर सरकार भर दितलो। चर्चेर आलेमांव एका तेंपाचेर तारवटी आशिल्ले ते मुख्यमंत्री जाले, मात तारवट्यां खातीर ताणें कांयच केलें ना। मात आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर भाई पर्रीकरान तारवटी पेन्शन येवजण सुरू केली आनी आयजूय तारवट्यांक ह्या येवजणेचो फायदो जाता। फुडाराक तारवटी समाजान सरकाराक आदार दिलो जाल्यार ह्या येवजणेचो आनीक 1000 रुपया वाडोवपाचेर आमचो भर आसतलो अशें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलें। मडगांवां रवींद्र भवनात गोवन सिमन असोसिएशना कडल्यान संवसारीक तारवटी दिसा निमतान कार्यावळीचें आयोजन केल्लें। ह्या वेळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयताले। ह्या वेळार संस्थेचे अध्यक्ष फ्रँक गोम्स, आदले मुख्यमंत्री चर्चील आलेमांव तशेंच हेर हजर आशिल्ले। सरकारी मुळाव्या शाळेंतल्या 1ली आनी 3रीच्या विद्यार्थ्यांक रेनकोट आनी गणभेस खरेदी करपा खातीर दर एकी 1100 रुपया गोंय सरकाराच्या शिक्षण खात्यान मंजूर केलेले आसा। वट्ट 9200 विद्यार्थ्यांक हाचो लाव मेळटलो अशी माहिती शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हांणी दिली। गोंय सरकाराच्या शिक्षण खात्यान सरकारी मुळाव्या शाळेंतल्या 1ली आनी 3रीच्या विद्यार्थ्यांक रेनकोट आनी गणभेस खरेदी करपा खातीर दर एकी 1100 रुपया मंजूर केल्यात। रेनकोट आनी गणभेस पुरवण ह्या येवजणे खाला हो निधी दितले। हाचे खातीर खात्यान 1,01,20,000 रुपया मंजूर केल्यात। हाचो वट्ट 9200 विद्यार्थ्यांक लाव मेळटलो। पालकांनी आधार नंबर लिंक आशिल्ल्या बँक खात्याची माहिती आणि मोबाईल नंबर संबंधित शाळेक दिवचो अशी माहिती शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हाणें दिल्या। आंबावली केप्यां रस्त्या कुशीक गांवची जाणटी बायलां फाटली कितलीशींच वर्सां जालीं पावसाच्या दिसांनी गांवठी भाजयो विकतात। किल्ल, कुड्डुकेची भाजी, घोसाळी, निरपणस, तांबडी भाजी, गांवठी केळी, भेणे, दुदी, बेतोड्या भाजी, पालक, मुळो तशीच हेर भाजी ह्या सारकी वेगवेगळी भाजी जो आसा तो हातूंत तांचो आस्पाव आसा। ह्याच धंद्याचेर आपलो घराबो चलयतात, ताका लागून गिरायकूय जाता अशें तांच्यांनी सांगिल्लें आसा। सध्या पावसाचो हंगाम सुरू जालो काय गांवगिऱ्या वाठारांतल्यान ही वेगवेगळी भाजी आमकां थळावे विकताना दिश्टी पडटा। ही भाजी खूब उपयुक्त आसता, त्याच बरोबर औषधी गुणधर्म लेगीत ह्या भाजयांनी खूब प्रमाणात मेळटा। ताका लागून पावसाच्या दिसांनी ही भाजी घेवपा खातीर लोक खासा गर्दी करतात।
साळगांव कोयर प्रक्रिया प्रकल्पात आता मडगांव, फोंडें आनी हेर भागांतल्यान कोयर येता। ह्या अतिरिक्त कोयराक लागून साळगांव आनी पिळण पंचायत वाठारांत घाणयारो वास वाडपाक लागिल्ल्यान थळाव्यांच्यो कागाळी आतां येवपाक लागल्या, अशें आमदार केदार नायकान सांगलें। साळगांव हे कोयराचे डस्टबीन न्हय। 10 दिसां भितर ह्या समस्येचेर उपाय काडलो ना जाल्यार आमी कोयराच्यो गाडयो आडयतले, अशी शिटकावणी आमदार केदार नायकान दिला। साळगांव कोयर प्रक्रिया प्रकल्पांतल्यान घाणयारो वास वाडपाक लागिल्ल्यान साळगांव तशेंच पिळण पंचायत वाठारांतल्या थळाव्यांनी कागाळी केल्ल्यो। उपरांत थळावो आमदार केदार नायक पंचायत आनी थळाव्यांसयत कोयर वेवस्थापन महामंडळाच्या वेवस्थापकीय संचालकाक निवेदन सादर केल्लें। साळगांव कोयर प्रक्रिया प्रकल्प फकत बार्देस तालुक्या पुरतो आशिल्लो, मात आतां प्रकल्पाची कॅपॅसिटी 150 टन वयल्यान 300 टन वाडयिल्ल्यान हेर वाठारांतलो कोयर ह्याच प्रकल्पाचेर हाडटात। गोंय सैमान नटिल्लें आसा, पूण उदरगतीच्या नांवा खाला सुरू आशिल्ल्या वेगवेगळ्या प्रकल्पांक लागून सैमाचेर हावळ आयला। एके वटेन अरबी दर्या आनी दुसरे वटेन पश्चिम घाट आशिल्ल्या कारणान गोंयाक समृद्ध जैव विविधताय लाबिल्ली आसा। वेगवेगळ्या प्रकारची झाडां, जनावरां, शेवणी आनी वेगवेगळ्या तरेचे प्राणी आमकां गोंयांत पळोवपाक मेळटा। गोंयांत मोठ्या प्रमाणात सुरू आशिल्ले शारीकरण आनी वातावरण बदलाचो गोंयच्या सैमाचेर खूब मोठ्या प्रमाणात वायट परिणाम जाल्लो आसा आनी ताका लागून झाडां पेडाय नश्ट जावपाच्या वाटेर आसात। रानवटी जनावरां, वाघ, नुस्तें, शेवणी, वेगवेगळ्या तरेची फुलांपाखरां, कांय झाडां लेगीत नश्ट जावपाच्या वाटेर आसा। पूण ही खबरूय तितलीच खरी आसा। गोंय जैव विविधताय धोरण आनी कृती आराखड्यात सरकारान हाचो उल्लेख लेगीत केलेलो आसा। गोंय जैव विविधताय धोरण आनी कृती आराखड्या प्रमाण गोंयच्या पश्चिम घाटांत पक्ष्यांच्यो 472 प्रजाती आसात। हातूंतले 4 वेगवेगळे जाती पक्ष नश्ट जावपाच्या वाटेर आसात। पणजेन सलग दुसऱ्या फावट आतां गांजाचे रोप सापडले। स्मार्ट सिटी पणजेत एका सुवातींचेर गांजाची रोपां मेळपाच्यो घडणुको बंद जावपाचें नांव घेना। स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर मोठ्या प्रमाणात येवपी परप्रांतीय कामगारांचेर पोलिसांक दुबाव आसा। गोंय अख्ता आड विभागाची एसपी सुनीता सावंत म्हणटा की 1-2 कडेन रोपां मेळटात ते बरें आसा, आजून गांजाची मोठ्या प्रमाणात लागवड जाल्ली मेळिल्ली ना म्हणून तिणें असो आर्ग्युमेंट दिलेलो आसा। अंदूच्या वर्सा जानेवारी सावन ते आतां मेरेन वट्ट 4 फावटी पणजे शारांत 4 न्हय 5 फावटी आतां गांजाची रोपां पणजे शारांत मेळिल्लीं आसा। जानेवारी 3 सुवातींनी आनी त्या उपरांत आतां मेरेन काल पोरण्या अबकारी खात्याच्या कार्यालयाच्या भायर हे गांजाचे रोप सापडले। भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला 25 जूनाक एक्सियम मिशन 4 अंतर्गत इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशनात वचपाक ते भायर सरले। भारतीय वेळे प्रमाण दनपारां 12 सुमार फ्लोरिडांतल्या नासाच्या कॅनेडी स्पेस सेंटरांतल्यान हे मिशन लॉन्च जालें। 4 एस्ट्रोनॉटांनी स्पेस एक्साच्या फाल्कन 9 रॉकेटाक जोडिल्ल्या ड्रॅगन कॅप्सुलांतल्यान हे उड्डाण केलें। ड्रॅगन यान सुमार 28.5 वरांनी 26 जूनाक दनपारां 4:30 सुमार इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशना वांगडा जोडले आनी त्या उपरांत 41 वर्सां उपरांत एकात्रो भारतीय एस्ट्रोनॉट इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशनांत गेलेलो आसा। कुंभारजुआ हांगासर बंद पडिल्ली एक बोट ताचो काल व्हिडिओ व्हायरल जालो आनी त्याच बरोबर एक बार्ज समोरसून वता आसतना दिश्टी पडली। तेन्ना काँग्रेसीन असो आरोप केला की ही बार्ज जी आशिल्ली ती एमपीटीन कोळसो हाडपाक वताली असो आरोप काँग्रेसीन केलो। चोडणा फेरीबोट बुडपाची घडणूक ताजी आसतनाच कुंभारजुआ हांगासर एक फेरीबोट बंद पडली। सरकार गोंयकारांच्या जिवा परस कोळशाक प्राधान्य दिता असो आरोप काँग्रेसीच्या अमित पाटकरान केलो। चोडणा फेरीबोट दुर्घटने वयल्यान काँग्रेसीन न्हंय येरादारी खात्याक घेराव घातिल्लो तशेंच पणजे बेती फेरीबोटीन पळोवणी करतना सुरक्षेची जतनाय घेवपाच्या गजालींचो उणाव दिसून आयिल्ल्यान काँग्रेसीन सरकाराचेर बरेच फार लेगीत पेटयल्ले।